आयच्या ह्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळे विषय आसात आणि वेगवेगळे आरोपी जातात सरकाराचेर. त्याच बरोबर सकाळी काँग्रेसीन काय महत्वाची विधानां केल्यात आणि कोळशाचो प्रश्न, म्हादयचो प्रश्न हे तर आसातच. पण आज सगळ्यात पयलीं हांव वता जॉन नाजारेथ, जे गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष आसात. आणि प्रश्न आसा सरकारी कर्मचाऱ्यांचो. आणि जेन्ना मुख्यमंत्री स्वता सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर चाबको मारत फिरता तेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्या परिस्थिती भितर कितें दिसता आसतलें हो प्रश्न. कारण परिस्थिती अशी आसा की सरकारी कर्मचारी म्हणटा ते उलोवपाकय शकनात आणि त्याच बरोबर लोकांच्यो भरपूर कागाळी आसात. ह्या नाण्याची दुसरी बाजू कितें? जॉन बाब, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, थँक्यू. तुम्ही आदले अध्यक्ष. म्हाका दिसता सद्याच्या सर्विसी भितर कोण आसात ते मातशी उलोवपा फाटी फुडें जातले. पण जेन्ना मुख्यमंत्र्याची ही सगळी विधानां आयकतकीर तुमचो रिस्पॉन्स कितें? तुमकां कितें दिसता? पळय प्रमोद बाब, जेन्ना हांव आसलो तेन्नाय जायते इश्यू आसले, लायक एक्सटेंशन इन सर्वीस आफ्टर रिटायरमेंट, जावं ते डिस्टंट ट्रान्सफर्स, आनीक जायते इश्यू आसले. पूण आनीक लोकांक सस्पेंड करून हे दवरी नासले, परत तेंचे चार्जीस प्रूफ लेखून जायना जाल्यार तांकां परत सर्विसीन घेयनासले, अशेंच पेंडींग उरताले. एट द सेम टायम एडॉक अपॉइंटमेंट करताले आनी वर्सांच्या वर्सां ते तशेंच उरताले. पूण हे इश्यू हांवें सारके म्हाज्या लिडरशिपान, हांव म्हणना सगळी आख्खी कमिटी वावुरताली, पूण सगळ्यांनी आमी तो एक इश्यू घेवन, अशें सगळे एकवटान इश्यू घेवन आमी एक्सटेंशन्स पळय आसली ती 121 आसली जेन्ना हांवें प्रेसिडेंटशीप घेतल्या पळय तेन्ना. पूण मागीर ती 5 नंबराचेर आयलेली. फ्रॉम 121 इट हॅड कम डावन टू नंबर 5. सो थोड्यांनी चावयो लिखून सोडून दिवन थोडे नाच जाले ऑफिसांतले टेबलाचेर बसून आसतना. कितें आसता जाणा, जो कोण पळय प्रेसिडेंट आसा ताणें तो इश्यू घेवचेच पडटा. आतां एम्प्लॉइजांची HBA हें केली, स्टॉप केली, हाऊस बिल्डींग एडवान्स. हाऊस बिल्डींग एडवान्स हो गव्हर्नमेंटान एक ती स्कीम करून तो दिलेलो, तो 2% जावं 3% जावं, आनी उरलेले पळय डिफरन्स आहा इन रेट ऑफ इंट्रस्ट तेच गव्हर्नमेंट बेर करतालो एज ए वेलफेअर मेजर कसो. तें गव्हर्नमेंटान स्टॉप केलें. मागीर DDSSY स्कीम हो जेन्ना आमचो पार्सेकर सर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना म्हाका उगडास जाता. हांव ताका पर्सनली मेळोन हांवें ताका सांगलें, सर म्हटलें जरी तर एक कोणी बरो मनीस आपल्याक बरो ट्रिटमेंट जाय म्हणून, गव्हर्नमेंट सर्वंट जरी तर हितून मानिपालान गेलो आनी खंयचे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेलो आनी तो जरी तर तो ट्रिटमेंट घेतलो, गव्हर्नमेंट सर्वंटाक म्हटलें 2 लाख 3 लाख फारीक करचे पडटा. पूण जरी तर एक मायग्रंट लिखून जरी तो त्याचे कुशीचे बेडार ताणें ट्रिटमेंट घेतलो, तो DDSSY आपल्याचे कार्ड यूज करून तो भायर सरता. तुम्ही म्हटलें गव्हर्नमेंट सर्वंटाचो वोटींग तुमकां कांयच मेळचें ना, सिंपथी तुमी लूज जातले. ताका ते रियलायज जालें आनी मागीर तो गेले उपरांत परिकर सर येतकूच ताका पयलींच पळय तेणें म्हाका कॉल केलो, यो म्हणून मिटिंगेक कितें इश्यूज आसा ते सांग. तेन्ना हांवें ताका सांगलें, जरी तर म्हटलें हो इश्यू तो तुमी सॉल्व करना जाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंटाक तुमी हट करतले. आनी तेन्ना हांवें ताका सांगलें तुमी ऑप्शन दिया. पूण हो चीफ मिनिस्टर कितें म्हणटा की गव्हर्नमेंट सर्वंट मिसयूज करता. अरे मिसयूज करता ताचेर एक्शन घेवपाक तुमचे लागीं उपाय आसा. ते उपाय यूज करच्याक तुमी सगळ्यांचेच बेनिफीट काडटा. थोड्यांक ते यूज जाताले खरें म्हटल्यार कॅमो घेवपाक वा आनी कितें कॉन्स्टंट हें आसता पळय ते एक्सपेंडिचर, तो तितूंतल्यान बेर जाताले. पूण जे कोण थोडे भायले लोक हिंगासर बेनिफीट घेता आनी जे कोण गव्हर्नमेंट सर्विसीन आहा तांकां खरेंच गरज आसा तांकां तुमी दिना. जॉन बाब, मुख्यमंत्री ताज्या की मुखार वता. आतां दोन्ही इश्यूज डिस्कस करया. एक म्हळ्यार होम लोन अलावन्साचो आनी दुसरो इश्यू जो मुख्यमंत्र्यान सतत सांगला तो म्हळ्यार काम सिरियसली करनात हाजो. आनी आपूण आनी वॉर्निंग दिवचो ना. वेबसायटी सुद्दां जरी चलना खात्याच्यो तरी कोणाक पडून गेल्ले ना. कोविडाची सगळी अनलॉक स्टार्ट जावन बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट ओपन जाले तरी गव्हर्नमेंट खात्यां भितर घाल्ली टेबलां तुगेली हें जायनात. लोकांक दर दिसा त्रास जाता. हे इश्यूय गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनान एड्रेस करपाक जाय न्ही. पळय, जरी तर हांव आतां प्रेसिडेंट ना तरी पूण हांव सांगता, एक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक एक हांव विनंती करता. थोडेच एम्प्लॉईजांक लागून पळय हो जनरल हें जाता, स्टेटमेंट जाता की सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंट काम करिना म्हणून, हाचेर तुमी हें जावपाचें. आनी गव्हर्नमेंटान जे कोण फॉरेन काम करिना, जे कोण नेग्लिजंट आसा, इग्नोर हें करता, लोकांक प्रॉपर सर्वीस दिना, तांचेर एक्शन घेवंक जाय. कित्याक थोड्याक लागून आख्खे जनरल स्टेटमेंट जाता आनी जे कोण सिन्सियरली विथ डेडिकेशन काम करता
तांकां मागीर हें जाता, हट जाता, खंयतरी तरी मनाक हट जाता की आपण इतलें काम करून आपल्याक एप्रिसिएशन नासतना वयल्यान डिमोरलायझिंग स्टेटमेंट जाता म्हणून जे कोण फॉल्टी आहा पळय तांचेर एक्शन जावंक जाय. तुम्ही कितें म्हणटात, मुख्यमंत्र्यान एक्शन घेवची, बेश्टेच ब्लेम करत रावची न्ही? करेक्ट. जो कोण पळय सारकें काम करिना ताका आयडेंटिफाय करचो आनी ताचेर रुल्स सगळे क्लियर आहा, रुलां प्रमाणे ताचेर एक्शन जावंक जाय जाल्यार जावंक जाय ना. जरी तर आनी ताका पूण ऑपॉर्च्युनिटी दिवचीच पडटा. एक फावट फाटीं एक फावट जालेलें की थोडे 5 मिनटांक थोडे लेट जाल्या म्हणून थोड्यांक सस्पेंड केल्ले 100 जाणांक कलेक्टेड ऑफिसर म्हापसा. तशें जावंक जायना. ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय, विचारपाक जाय आनी अकॉर्डिंगली तूं तेजेर एक्शन घे. ताका कोण स्टॉप करूंक शकना. एक म्हाका गजाल सांगात, तुमकां कितें दिसता की आमी दोन्ही बाजू पळोवया. सरकाराच्या दृश्टींतल्यान सरकारान जे इश्यूज घेतल्यात तो आयच्या घडयेक तुमकां कितें दिसता की गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी खंय सुदारपाक जाय? गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी सुदारपाची गरज आसा. कित्याक जायते गव्हर्नमेंट सर्वंट हांवूय जाणा की पब्लिकाक अशें हें कोत्ता, म्हणजे कितें बेपरवा कशी कोत्ता, फुड्यांत व्हडलोसो सर्वीस दिना, इग्नोर कशें कोत्ता, आयज यो फाल्यां यो कोत्ता. हें जावंक जायना. तेच बरोबर थोडे ऑफिसां जे भाशेन मामलादार ऑफिस आनीक जायतीं अशीं ऑफिसां आहा एसेन्शियल सर्विसीस डील कोत्ता थिंगासर, तिका जायते तांकां काम सुबेज आसता, स्टाफ एक फावट कमी पडटा ते तांकां टायम टू टायम सर्वीस दिवपाक. ते गव्हर्नमेंटानूय तांचे डिफिकल्टीज आसा. तेंचो हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक आनी एम्प्लॉइजांनी तांकां ब्रीफ करून आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटान फॉरेंच तरी त्यो डिफिकल्टीज सारक्यो आहा जाल्यार त्यो गव्हर्नमेंटा लागीं पावोवन कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. पूण गव्हर्नमेंट सर्वंटांचे जायते कडेन चुकता, हांव ना म्हणना. थोडे कडेन गव्हर्नमेंट सर्वंट जाता आसतना देखून फाल्यां यो परवा यो कोत्ता. हें जावंक जायना. टायम टू टायम सर्वीस पब्लिकाक दिवंकूच जाय. कित्याक दुसरो इश्यू जो आसा तो म्हळ्यार आतां होम लोनाचो. ताचेर भरपूर बोवाळ जाला, पण सरकाराची रजाव सादें की सरकारा कडेनच सद्याक जेन्ना पयसो ना आनी पगार घालपाकच गव्हर्नमेंट सर्वंटाचो जेन्ना लोन काडचें पडटा तेन्ना आनी बाकीची गजाली आमी कशी करतले, हो सरकाराचो मुद्दो. हाऊ डू यू काउंटर दॅट? पळय प्रमोद बाब, हाऊस बिल्डिंग एडवान्स ही एक स्कीम करून गव्हर्नमेंटान कितें केल्लें, तुका आतां फॉर एक्झाम्पल धरया 20 लाख लोन जाय जाल्यार तुजी रिपेईंग कॅपेसिटी कितली आसा ती पळोवनूच तुका जरी तर तुका 20 लाखांक इन्स्टॉलमेंट सपोज तूं 5,000 पडटा आनी तुका इन्स्टॉलमेंट 1/3 डिडक्ट करपाक जाता. सॉरी 1/3 तुवें टेक होम तुका हें आसोंकूच जाय. करेक्ट. ओके. तें जरी तर तुका घरा व्हरोंक मेळना कित्याक तुजे घरा कडेन फॅमिली आसा, तांकां सपोर्ट करूंक जाय, उरलेले एक्सपेंडिचर आसा म्हणून हे व्हरोंक मेळना जाल्यार आमी कितें करतले, तांकां तुका इतलो लोन मेळना म्हणटाले 20 लाख, 19 लाख मेवता. 19 लाख मेवता जाल्यार तूं 1 लाख खंयचो हाडटलो? तो मागीर तो आपण आपल्याक सेव्हिंग आहा जाल्यार सेव्हिंग दाखयतालो, भांगार आहा जाल्यार भांगराचो व्हॅल्यू करून दाखयतालो आनी कशे भाशेन आपल्याचे 20 लाख जातले म्हण दाखयतालो आनी हे 20 लाखांचेर इन्स्टॉलमेंट इतलो पडोवन आमी तें करताले. पूण जेन्ना गव्हर्नमेंट हो 1/3 टेक होम पळय सॅलरी आहा ताचेर जरी तर गव्हर्नमेंट एनक्रोचमेंट करता जाल्यार गव्हर्नमेंटाक पावर आसा खंयसर? तुका एक मनीस सांगता आपल्याक घरा व्हरपाक 5,000 मेळना म्हणून, आपल्याक बायल आहा, भुरगीं आहा आनी ल्हान भुरगो आहा, दुधाचो आवय आहा म्हणटा आपूण तुजें रोडटा म्हाका सांगोन. म्हणटच हेचेर न्हू गव्हर्नमेंटान खंय तरी इनजस्टीस केलेली आहा. व्हेरी फ्रँकली आय एम बीइंग व्हेरी प्रॅक्टिकल हियर. कारण पयशांचे काही सॉंग घेवपा जायना, कोणाच्यानूय जायना, सरकाराच्यानूय जायना, कोणाच्यानूच जायना. अशी परिस्थिती भितर तुमचे गव्हर्नमेंटाक सजेशन कितें? कारण सरकार सध्या पगारच लोन काडून घालता. व्हॉट इज युअर सजेशन टू गव्हर्नमेंट? पळय जे पळय गव्हर्नमेंटान आमी 40 MLAs इलेक्ट केल्ले आसा, तेणी खंयच्यान तरी पर्याय काडून खंयच्या सायडीच्यान इन्कम स्टॅटीक येतलो तें हें करूंक जाय. कित्याक भुरग्यांक अनएम्प्लॉयडूय दवरूंक जायना आनी सर्विसीन घेतले म्हणटच पगार दिनासतनाय दवरूंक जायना. एट द सेम टायम असल्यो स्कीम वेलफेअर स्किम्स आहा त्योय बंद करूंक जायना. गव्हर्नमेंटान तेणीच खंयच्यान तरी हें काडून पर्याय काडून हे चलूंक जाय न्हू. कित्याक इंडस्ट्रीज जरी तर हें जाता ओपन करपाक जाता जाल्यार इंडस्ट्रीज ओपन कर, थिंगासर एम्प्लॉयमेंट दी, थिंगासरल्यान हें जालो इन्कम जनरेट जालो, लायक टॅक्सीस जनरेट जाले, हे भाशेन कितें तरी करून बॅलन्सिंग करूंक जाय. हांव जाणा जायते लोन्स भरपूर काडटा सरकार, पूण हाचो मिनींग असो न्हू की सरकारी गव्हर्नमेंट सर्वंटांक सॅलरी नासतना दवरप, वो असल्यो वेलफेअर स्किमी आसा त्यो बंद करप, हें सारकें न्हू.
हें सारकें न्हू. जॉर्ज बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट इश्यू आशिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यांनी कांय महत्वाचे इश्यूज रेज केल्यात की अल्टिमेटली लोकांक सर्व्हिस सारकी मेळची होच हाजो फाटलो हेतू आसा. आणि ती जर लोकांक सर्व्हिस सारकी मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता लोकांच्योय कागाळी कमी जातल्यो, मुख्यमंत्र्याचोय मनस्ताप कमी जातलो आणि म्हाका दिसता एक्चुअली गव्हर्नमेंट सर्वंटांचोय मनस्ताप कमी जातलो. सर्व्हिस फोरें म्हटल्यार सारकी मेळोंक जाय. Absolutely. I think that is the bottom line. The bottom line is that जर सर्व्हिस सारकी मेळ्ळी जाल्यार प्रत्येकाचो मनस्ताप कमी जाता. Government servants are paid from public exchequer, so it is a bounden duty of the government servant to serve the public. पण आज म्हाका दिसता ती जर गजाल जाली जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक घटकाचो मनस्ताप कमी जातलो. इतलेंच सांगता. जॉन बाब, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. थँक्यू. हांव थंयच्यान मुखार वता. एक महत्वाचो इश्यू जो आज गोवा फॉरवर्डान घेतला तो म्हळ्यार सरकारान पावराचेर व्हाईट पेपर काडिल्लो आणि त्या व्हाईट पेपराचेर जी पावर ट्रान्समिशन लायन्स आसात तो प्रोजेक्ट जस्टिफाय करपा खातीर डिस्ट्रीब्युशन दिल्लें पावर युसेजाचें. आज गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेवन सांगला की तो व्हाईट पेपरा भितरूच कितलेशेच ब्लॅक आहा म्हणून. व्हॉट इज द फॅक्ट? आमचे बरोबर जॉईन जातात गोवा फॉरवर्डाचे व्हायस प्रेसिडेंट दुर्गादास कामत. दुर्गादास, वेलकम. आणि सगळ्यात पहिली गजाल, ह्या व्हाईट पेपरा भितर तुमकां इतले काळे कित्याक दिसपाक लागलें? पळयात, आमी एक कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशनाचें काम करतात, विरोधान आसा म्हणून. म्हळ्यार ह्या सरकाराचे प्रत्येक गजालीचेर बारीक नदर दवरपाचें काम आमचें कर्तव्य डेमोक्रेटिकली आनी आमी हें करतात कॉन्स्टिट्युशनली. सो 20 तारखेक जेन्ना निलेश काब्रालान जेन्ना व्हाईट पेपर जनते मुखार दवरले तेन्ना आमकां दिसलें ना की कन्विन्सिंगली वेन वी वेंट थ्रू इट, की आमचे जे एक्सपर्ट आसात वेन दे वेंट थ्रू इट, आमकां दिसलें ना की हातूंत कितें तरी भानगड आहा म्हणून. देन आमी रिसर्च करपाक लागले. सो एप्रॉक्सिमेटली अराउंड 24 तारखेक आमच्या हाताक काय रिपोर्ट्स लागले. फॉर एक्झाम्पल 2018चो पेटिशन जे JERC करता गोंय सरकार, एव्हरी इयर सरकार आपले ऑडिटेड स्टेटमेंट धाडटा JERC आणि हातूंतल्यानूच रिव्हिजन ऑफ रेट्स सगळे येता. हातून तो म्हणटा 2018 डोमेस्टिक कन्झम्पशन 31%, कमर्शियल 15%, इंडस्ट्रियल 51%, एग्रीकल्चर 1%, टेम्पररी 5%, डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट 1%. सो 100 जावंक जाय टोटल. हांगा 100 जायना, हांगा 104 जाता. सो हाजेर आमकां दुबाव मारलो. ताज्या नंतर सकयल जर आनी वचून वाचून पळयशे जाल्यार तातूंत थंय आता की आनी अजून 16-17 सबमीट करना म्हणजे JERC. ताज्या नंतर आमी 2019चो रिपोर्ट डिग आउट केलो. तातूंतय परिस्थिती ती डोमेस्टिक 31 हे सगळें बरयला आणि ऑडिटेड अकाउंट्सूच ना हांचे कडेन. सो आमी जेन्ना हो निलेश बाबान जो व्हाईट पेपर दिलो अजून क्रॉस चेक केले, इट इज कम्प्लिटली कॉन्ट्रडिक्टिंग. हातून तो म्हणटा इट कॅन बी क्लिअरली कंक्लुडेड दॅट हिस्टॉरिकली the load requirement for domestic consumer in the state of Goa is more than the double load requirement of both commercial and industrial consumers, which is exact complete opposite contradictory to the report which his own government has submitted. And last to justify karta the more load in Goa is consumed by the industrial and commercial is wrong as seen. आणि म्हणला डोमेस्टिका हाका जाय म्हणून आमी ह्या गोवा थर्मल ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट हाडटा. सो हातून क्लियर कट कळटा की आमी वी आर सरप्लस. गव्हर्नमेंट इज ट्रायंग टू मॅनिपुलेट द थिंग्स फॉर अ कोल प्रोजेक्ट. आता पावर कित्याक लागतलो आमकां चड? एक तर ते कोल ट्रान्सपोर्टेशन किंवा एमपीटीन जेन्ना कोलाचे ऍक्टिव्हिटी सुरू जातल्यो तेन्ना तुका हाय कन्झम्पशन लागतले. सो हातून क्लियर कट कळटा की दोन्ही रिपोर्ट करणारे सरकाराचेच मंत्री ऑफिसर्स. आता निलेश काब्राल हॅज टू पुल अप वेदर हिज डिपार्टमेंट हॅज मिसगायडेड हिम. कारण मुख्यमंत्र्यान फाटल्या दिसांनी वक्तव्य केले की सेटिंगा म्हणून की अपक्ष आमदारान एकट्यान सेटिंग केलें आनी गोंय म्हणजे सेटिंगाची उतरां मुख्यमंत्री उलोवंक लागला. काय हे काब्रालाक सेट करपा खातीर केला काय? कारण काब्राल तसो वोकल म्हणजे मातसो बुद्धी आशिल्लो मनीस ते कॅबिनेटान, पण हो ताजो कांटो काडपाक काय एक कोलाक हेल्प करपाक हाजेर सरकारान क्लियर येवंक जाय. आमी आज जनते मुखार हो एक्सपोज दवरिल्लो आहा. म्हाका एक गजाल सांग दुर्गादास, व्हेरी फ्रँकली, तुमकां कितें दिसता की सरकारान हे मुद्दम मॅनिपुलेट केला काय दिस इज अ ऑनेस्ट मिस्टेक? कारण आमी एक गजाल पळयल्या असेंब्ली सेशना भितर सुद्धा उत्तर दितना इतलो घोळ करतात की JERCचो रिपोर्ट आणि व्हाईट पेपर हातूंत भितर घोळ जावप हे म्हाका दिसता व्हडलें अजाप न्ही. बट ना हियर दिस इज डन कित्याक JERC जे रिपोर्ट सबमिट केल्या म्हाका दिसना हातून रॉंग आसतलें. कारण हातून कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल चड दाखयल्ल्या आणि डोमेस्टिक
सारखे दाखवले. This white paper I feel maybe Cabral is forced by the chief minister by using his officers to make a way for the coal gate in Goa. This will be another coal gate scam. एक म्हाका लास्ट विचारपाक जाय तुमकां, तुमच्या पक्षान आता कोळशाच्या बाबतीत अधिकृत भूमिका घेतल्या. सिटीजनातले 3-4 ग्रुप सध्या कोळशाच्या विरुद्ध आसात. एक पक्ष म्हणून तुम्ही सक्रियपणान या आंदोलनाक देंवतले? खंबीरपणान पार्टीचे अध्यक्ष विजय सरदेसाईन क्लिअर कट सांगिल्ले आसा की पक्ष पूर्णपणे जे अँटी पीपल डिसिजन लोक सरकार घेवंक लागला, अँटी एनवायरमेंट डिसिजन घेवंक लागला. कारण आमकांय पयलीं खबर नाशिल्ले. जेन्ना आमकां गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन येवन आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्हाक पूर्णपणे आमकां हे दिले प्रेझेंटेशन. वी वर शॉक्ड. आय थिंक तांच्यानी सगळे पक्षांक म्हाका दिसता प्रेझेंटेशन दिल्यात. वी वर शॉक्ड. दॅट इज द टाइम when पार्टी प्रेसिडेंटान डिसाइड केले आणि आम्ही एकमतान ठराव घेतलो की वी हॅव टू बॅक दिस पीपल्स एजिटेशन. हांगा राजकारण आसूंक जायना. कारण गोंय जर फुडल्या पिढाराक राखूंक जाय, आमी फुडल्या भुरग्यांक आमच्या राखूंक जाय जाल्यार हे आमी ओपोज करूंकूच जाय. कारण जे डबल ट्रॅकिंग जाता एक कोला खातीर, जो कोल येता तो गोंया खातीर न्ही, जी पावर ट्रान्समिशन लायन हाडूंक सोदता हे कोला खातीर. सो हे सगळे रॅकेट आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी अंडर द लिडरशिप ऑफ विजय सरदेसाई विल स्टँड फर्मली आणि आम्ही पार्टिसिपेटूच जातले जे आंदोलनात ते उलो मारतले पीपल्स एजिटेशन आणि हातून आम्ही भागूय घेतले ऍक्टिव्हली. थँक्स अ लॉट दुर्गादास फॉर जॉईनिंग विथ अस. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की कोळशाच्याच कडेन संबंधित, कारण एक प्रोजेक्ट डिफेंड करपा खातीर सरकारान व्हाईट पेपर जाहीर केल्लो. आज ह्या डॉक्युमेंटांतल्यान दिसता की JERC मुखार सरकारान दिल्ली फिगर्स आणि एक्च्युअल व्हाईट पेपरान भितर आशिल्ली फिगर्स हातूंत भितर प्रचंड तफावत आसा. किती हा तफावत? साध्या शब्दां भितर, व्हेरी इन सिंपल प्लेन वर्ड्स, JERC जो रिपोर्ट दिला तातूंत भितर ऑलमोस्ट 66% कंजम्पशन पावराचें हे कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियलाचे दाखयला. 66% कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल. हाजोच अर्थ उरिल्ली जे कंजम्पशन आसा 34 तातूंत भितर डॉमेस्टीक आणि बाकीचे आसा. इंटरेस्टिंगली जो व्हाईट पेपर सरकारान काढलो तातूंत भितर सरकार नेमके उलटे म्हणटा. सरकार म्हणटा की सध्याचे गोंयांतले डॉमेस्टीक पॉवर कंजम्पशन इज डबल ऑफ इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल म्हणून. JERC रिपोर्ट चुकीचो वतलो अशें दिसना, कारण दर वर्साक हे असेसमेंट जाता JERC खातीर. हो व्हाईट पेपर ह्या खेपेक तयार केला आणि इन द वेक ऑफ ओपोजिशन टू द पॉवर प्रोजेक्ट. सो म्हाका दिसता ह्या हाजेर सरकारान व्हाईट पेपराचेर म्हाका दिसता एक व्हाईट पेपर काडचो पडटलो. बिकॉज इफ युअर फिगर्स आर गेटिंग मॅन्युपुलेटेड सो मच, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड. बिकॉज इफ JERC भितर तुमचो डॉमेस्टीक पॉवर कंजम्पशन इज 34% आणि जर तुम्ही म्हणता तुमच्या व्हाईट पेपरा भितर इट इज डबल ऑफ दॅट, डबल ऑफ व्हॉट यू हॅव टोल्ड JERC, आणि इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल युसेज इज हाफ ऑफ व्हॉट यू हॅव टोल्ड JERC, then there is a big problem and that government needs to come clear. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता आणि परत येता. आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी विल बी जॉइनिंग अस ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. खंयच वचनाकात, रोखडेच येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार. आमच्या बरोबर आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसात. महेश, आज सकाळी म्हाका दिसता काँग्रेस हाऊसा भितर इंदिरा गांधीची डेथ एनिव्हर्सरी जाली आणि थंय म्हाका दिसता त्या डेथ एनिव्हर्सरी परस सदांची भाशणां जातकीर विशय आयलो तो कोळशाचो आणि म्हादयचो. कितें जालें? प्रमोद, आज जेन्ना डेथ एनिव्हर्सरी जाली काँग्रेस हाऊसा भितर तेन्ना सिनियर लिडर राणे आशिल्ले आणि लिडर ऑफ ओपोजिशन कामत आशिल्ले प्लस MP आशिल्ले तेंचे. थंय जेन्ना भाशणां जाली मागीर तांकां आमी विशय विचारलो. तो एक म्हणजे आमी लिडर ऑफ ओपोजिशनाक विचारले की तुमचे जो जनरल सेक्रेटरी स्टेट इंचार्ज राव तांच्यांनी म्हादयचेर जी भूमिका घेतल्या तेंच्यांनी तांकां आमी जेन्ना तांकां विचारलें तुमचे म्हादयचेर भूमिका कितें आसतली
गोयच्या काँग्रेसीची तेन्ना तांच्यांनी आन्सर अशें डायरेक्टली अशें कांय दिवंक नाशिल्लें अशें आपलो तेणी असो अपोज असो दाखोवंक नाशिल्लो ताच्या उपरांत व्हडलो बोवाळ जालो सो कामतीन आयज असो स्टेटमेंट केला की तेंच्यांनी अशें सांगलां की तांकां रावान सांगलें की ही वील सपोर्ट गोवा काँग्रेस ऑन दीस म्हादय इश्यू म्हणजे गोवा काँग्रेस जी कितें भुमिका घेता म्हादय इश्यूचेर ताका सपोर्ट रावाचो आसलो अशें कामत म्हणटा की अशें ते क्लेम करता की तेंच्यांनी सांगलें म्हणून. दुसरी गजाल आशिल्ली ती म्हणजे IITचो इश्यू आशिल्लो जेन्ना सिनियर लिडर जे राणे आशिल्ले तांकां जेन्ना विचारलें की तेंच्यांनी कितें सांगलें गव्हर्मेंटाचे अशे कितलेशेच जागे आसात ज्या जाग्यार सपोज अपोज जाता सध्या जो IITक अपोज जाता नाका म्हणून ती गव्हर्मेंटान दुसरे सायड पळोवपाचें म्हणून सो म्हणजे हाच्या कळटा की तांचो इवन सपोर्ट त्या एज्युकेशनाक आसा अशें कळटा. दुसरे आनी एक गजाल आयज घडल्या ती म्हणजे आज सीएमान स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयच्या निमतान तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतींक एड्रेस केले आनी पंचायतींक तेंच्यांनी सांगलां की 100% जॉब दिवप हे शक्य जावचें ना म्हणून खंयच्याच सरकाराक न्हू इवन देवाक जावचें ना असो तेंच्यांनी डायलॉग मारला की तेन्ना लोकांनी आपापले धंदे सुरू करपाचो आपापले व्यवसाय सुरू करपाचो ताच्या खातीर ते गव्हर्मेंटाचे कितलेशेच स्किमी आसा आनी त्या स्किमीक मेळोवन दिवपा खातीर आतां प्रत्येक ऑफिसर ह्यो शेनवारचो बीन पंचायतींनी वतलो आनी थंय तेंच्यांनी स्किमी घेवच्यो लोकांनी आपापलो धंदो स्टार्ट करचो आनी जाता इतले स्वयंपूर्ण गोंय करचें असो तेंच्यांनी उलो मारला लोकां खातीर. प्रमोद हे जाले पॉलिटिकलचे खबरी जाले. आतां हांव हांगा वता कोविडाची अपडेट दिता तुमकां. प्रमोद हालीं आमी पळयल्या की जेन्ना टेस्टी कमी जाताले आनी आमकां रिजल्टूय तेन्ना पॉझिटिव्हिटी कमी दिसताले पूण आतां टेस्टी वाडयले सो गव्हर्मेंटान फाटल्यान डिसिजन घेतलें की टेस्टी 1,500च्या वयर जावपाक जाय म्हणून. हांवें फाटल्या दिसांनी पळयता जाल्यार मंडे जेन्ना टेस्टी जाले 1218 जेन्ना टेस्टी जाले तेन्ना 22.66% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्ली जस्ट हे सांगता पॉझिटिव्हिटी रेट. मागीर जेन्ना मंगळारा तेंच्यांनी जेन्ना टेस्ट केले 1961 म्हणजे ऑलमोस्ट 2000 तेन्ना 10.96% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्लो म्हणजे 11% सुमार आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट मेळिल्ले. बुधवारा जेन्ना तेंच्यांनी टेस्ट केले 1801 तेन्ना 12.27 पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्लो म्हणजे ऑलमोस्ट 12 जाता. थर्सडे पळयता प्रमोद आमकां कळटा की जेन्ना 1683 तेंचे टेस्ट केले तेन्ना 13.84% म्हणजे ऑलमोस्ट 14% पॉझिटिव्हिटी रेट आशिल्लो आनी फ्रायडे म्हणजे काल आमी पळयलें जाल्यार 12.52% रेट आसा म्हणजे टेस्टी केल्या तेंच्यांनी 1770. सो आतां आमी जर प्रमोद पळयता जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आसा टेस्टी वाडल्या पूण एक म्हणजे एक दिसा 10 आसता एक दिसा 12 आसता एक दिसा 13 आसता एक दिसा 12 आसता अशी आनी हांव जेन्ना एक्सपर्टां कडेन मेडिकल एक्सपर्टां कडेन उलयतालो तर तेंच्यांनी अशें म्हटलां की पॉझिटिव्हिटी रेट केन्ना 0 जावची ना हाच्या फुडें सुद्दां कमी जातले मदींच वाडूं शकतात म्हणजे आयज सपोज 200 जाल्यार फाल्यां 150 जावं शकतात परतून 200 जावं शकता अशें करून लास्ट मेरेन तरी 50 तरी केसी हे पॉझिटिव्ह आसतलेच गोंया भितर. आतां फकत हुस्को आतां सेकंड वेवाचो ती आतां लोक कशे कितें ताका आतां रिस्पॉन्स करपाचेर डिपेंड आहा. आनी एक गजाल प्रमोद जाल्यार ती म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान वॅक्सीन सगळ्यांक दिवपाचें थारायल्लें उपरांत ते कशें लोकां मेरेन पावपाचें तो सद्या प्लॅनिंग चल्ला सो तेंच्यांनी 3 टायर मेकॅनिझम तेंच्यांनी सद्या डिसायड केला. तो युनियन हेल्थ सेक्रेटरीन आयज सगळ्या स्टेटींक लेटर बरयला सो तेंच्यांनी सांगला की प्रायोरिटी तुमकां थारोवची पडटली कित्याक वॅक्सीन एकदां खूब अवेलेबल आसची ना पयलीं थोडी करून अवेलेबल जातली ती लोकां मेरेन सगळ्यांक कशी पावयतली ते पळोवचें पडटलें. प्रायोरिटी म्हणजे कोण पयले हेल्थ वर्कर आनी ते दोतोर तांकां रिइन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस तांकां चड आसता कित्याक ते परतून कोविडाच्या कॉन्टेक्टान येतात. दुसरें म्हणल्यार सेकंड ते वल्नरेबल जे कोण पेशंट आसता म्हणजे जाणटे कोण आनी कोण ते कोमॉर्बिड तांकां वॅक्सीन पयलो दिवचो पडटलो. सो तांच्यांनी टीम करपाक सांगला एक म्हणजे स्टिरींग कमिटी काडपाक सांगला सेटअप कर म्हटला ती अंडर चीफ सेक्रेटरी आनी त्याची प्रत्येक म्हयन्या मिटींग जावपाक जाय हे सगळे गजाली डिसायड करपाक. दुसरें सांगला तेंच्यांनी स्टेट टास्क फोर्स करपाक सांगला अंडर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आनी ताची 14 दिसांनी मिटींग जावंक जाय प्रत्येक 14 दिसांनी. आनी तिसरी सांगल्यार तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स तो अंडर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा अंडर आसतलो ताची विकली मिटींग जावंक जाय आनी थंय हे गजाली सगळे कोणाक प्रायोरिटी दिवपाची कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटी कितें आसतली ताचेर हे सगळे भासाभास जावंक जाय आनी ताचेर मागीर डिसिजन जावपाक जाय. समज या थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान वता श्याम सुंदर फडटे म्हऱ्यान. श्याम कितें आज अपडेट? आज म्हापशा काँग्रेस पक्षान एज्युटेशन केलें जे ऑल ओव्हर इंडिया एज्युटेशन आसा. आज वल्लभभाई पटेलाची जयंती आसा इंदिरा गांधीची डेथ एनिवर्सरी हेतून आयज म्हापसा हुतात्मा चौक आहा थंयसर
तेंच्यांनी एज्युटेशन केले भितर जे फार्मर्स बील आहा तेका अपोज करपा लागून आणि हे एज्युटेशन फूल ऑल ओव्हर इंडियेक आसा. तेंच्यांनी जेन्ना ब्रिटिशाच्या टायमार जेन्ना शेतकऱ्यांचेर टॅक्स बसयल्लो तेन्ना वल्लभभाई पटेलान सत्याग्रह केल्लो. तेका लागून आमी जे सेंट्रलान जे फार्मर्स बील हाडला ते कितके म्हारग आसा हे लोकांक पटोवन दिवपाक लागून हे एज्युटेशन केले. तेंचे म्हणणें आसा की जे पयली मंडी परिशद आसली सेंट्रल म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियेक मंडी परिशद आणि गोंयान यार्ड म्हणजे कृषी पणन गोवा हेची जेन्ना आपूण पयली त्याचो चेअरमॅन आसलो तेन्ना आपूण गोंयान ते स्थापन केले आणि हे उदाहरण दिले म्हापशाचे यार्ड आसा पळय ते आपूण चेअरमॅन आसतना केल्लो. तेन्ना मुख्यमंत्री राणो आसलो त्याने उद्घाटन केले आणि थंयसर शेतकऱ्यांक लागून म्हणजे सगळ्याक आतां ती यार्ड आसा. गोंयान मडगांव आसा, सांखळे आसा, बिचोले आसा आणि जो शेतकरी आपलो माल हाडून थंयसर विकतलो आणि जेन्ना त्या मालाचो तेंचे पावणी बी जाताले हे ते जावचेच ना. हे सगळे जे हेच्या फुडें जे बील पास केले जाल्यार ते कॉर्पोरेट हाऊस जे व्हडले मालदार आसात त्यांच्या वयतले आणि ते इतले म्हारग आसा अशें खूब कित्याक म्हणजे स्टॉक पासून आता हे करून म्हणलं जेन्ना तूं शेतकार येवन जेन्ना बाजारान हाडून आपलो माल विकता तो तसो जावचो ना. जे कोण व्हडले कॉर्पोरेट हे आसात ते शेतान त्यांचो माल हे करतले आपणाक जाय ते रेटीन करतले. ताका लागून हे बील आहा ते आमी तेणे दुसरे कॉलाकूय लागून आमचो काँग्रेसीच्या आमच्या सगळ्या आमदार म्हणजे सेल्फी मिटींग जाले तेतून आमी ठराव घेतला की आमचो पूर्णपणे काँग्रेस पक्षाचो कॉलाक गोंयान विरोध आसतलो म्हणून. हे जाले. दुसरे हेचे हे घेता कोविडाचे अपडेट येताना खरें खूब बरें दिसता की आयज अख्ख्या फूल बार्देशान 21 केसी आहा. भितर फक्त म्हापशान आयज 3 केसी आहा, कोलवाळेन 2 आसा, हळदोण्यान 0 आहा, शिवोलेन 0 आसा, कांदोलेन 11 आसा आणि पर्वरीन 5. ही आसली आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.